योकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन. शारांतल्यान गांवां मेरेनच्या सगळ्याच रस्त्यान पडल्या फोंड. नवे रस्ते दितलो तरी कोण? बेजारिल्ल्या गोंयकारांक पडला प्रश्न. मेर्शी जंक्शना कडलो राष्ट्रीय महामार्ग अस्नोडे पार आनी मार्दा शिवोलेच्या रस्त्याच्यो जाल्या भयो. गोंयांत 227 जाल्यार देशांत दिसून आयल्यो कोविड-19च्यो नव्यो 38,792 केशी. फाटल्या 24 वरांत 624 जाणांचे महामारीन घेतले बळी. 16 जुलय मेरेन गोंयांत पडटलो घोग्यांनी पावस. हवामान खात्याची सादूरकायेची सुचोवणी. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. बुधवारा राजधानी पणजेंतल्या वुडलँड शोरुमा फुडलें पोरणे बिल्डिंगेचो कांय भाग कोसळ्ळो. दुसरे वटेन प्रियोळ गांवकार वाड्यार दोंगराची पालसण कोसळून रस्तो ब्लॉक जालो. राजधानी पणजेंतल्या महात्मा गांधी रस्त्यावेले पोरणे बिल्डिंगेचो कांय भाग बुधवारा दनपरां अचकीत कोसळ्ळो. हातूंत कोणाकूच मार लागूंक ना. उपरांत महानगरपालिकेन JCB मशीन वापरून माती कुशी काडली. प्रियोळ गांवकर वाड्यार दोंगराचे पालसण कोसळून रस्तो ब्लॉक जाल्लो. मातयेची व्हडली रास रस्त्यार पडिल्ल्यान येरादारी आडखून पडिल्ली. उपरांत थळाव्या आमदाराच्या आदारान ही माती कुशीक काडून रस्तो येरादारी खातीर उक्तो केलो. गाडयो सुटनानंतर फातर फुटा ब्रेकर जाय. तेन्ना हांवें रोखडोच मिनिस्टराक फोन केलो. मिनिस्टरान फोन रिसीव केलो आनी म्हणपाक तुका 1 वरा भितर मशीन येतलें, कारण ते मशीन ब्रेकर जाय त्या कारणान तें मशीन हांगच्यान येवपाक फोंडे अवेलेबल नाशिल्लें, कोणा कडेन नाशिल्लें. तें मशीन आमकां उसगांवच्यान हाडचें पडलें. आमी रोखडेच 2:30 काम स्टार्ट केलें. 2:30 काम स्टार्ट करून आमी ती आतां वाट निवळ लोकांक म्हणजे वचपाक क्लियर करून दिल्ली आसा. आनी दुसरें म्हणजे ती रिटेनिंग हॉल आसा पळय, एक 10 वर्साचें पयलींचें काम आहे. 10 वर्सां पयलीं 10-15 वर्सां पयलीं रोड जालो तेन्ना तें कामूय म्हणजे ते प्लॅनिंगान जावना की तेजो रिटेनिंग हॉल आसा पळय ती सारकी जावना आशिल्ली. न्ही तो 2003 जाल्लो. 2003 जेन्ना जाल्लो तेन्ना नियोजन वेवस्थीत करप आसता. तेका अशें स्लोपी मारपाक जाय. तो तेन्ना स्ट्रेट जेन्ना कट करता तेन्ना तो कोसळटलोच न्ही. तो कोणा तरी स्थानीक पंच किंवा आमदारा मंत्र्या पर्यंत पावप आसता. तेज्या नंतर हे सगळे कारवाई जाता. आनी म्हाका आयज बरी दिसता की आज जे म्हाजे मित्र जे आसा प्रभू गांवकार तेणेन आज हे आमकां नजरे मुखार हाडले आनी हो रस्तो क्लियर करपाक आमकांय गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी आनी वेलिंग प्रियोळच्यान कृष्णा नायक. शारांतल्यान गांवां मेरेनच्या गोंयांतल्या सगळ्याच रस्त्यांक पाड पडल्या. फोंडकुलांनी भरिल्ले रस्ते पळयले काय चाळणेची याद येता. मेर्शी जंक्शना कडल्या राष्ट्रीय महामार्गाची स्थिती तर पळोवपा सारकी ना. अस्नोडे पार आनी मार्ना शिवोलेचे रस्ते फोंडकुलांनी भरोन गेल्यात. राजधानी पणजेच्या रस्त्यांची स्थिती पळोवपा सारकी ना. दर पावसात ह्या रस्त्यांची हीच अवतिकाय. मेर्शी जंक्शना कडलो राष्ट्रीय महामार्ग पावसाच्या उदकान व्हांवला. रस्त्यार पडिल्ले व्हडले फोंड पळयल्यार चंद्राची याद जाले बगर रावना. महामार्गाचे परिस्थिती वयल्यान राष्ट्रवादी काँग्रेसीचो फुडारी संजय बर्डेन भौशीक बांदकाम खात्याचेर तिडक काडल्या. हॉटमिक्स रस्ते केल्लेले. मेन महत्वाचो भाग म्हणजे तो कॉन्क्रीटचो रस्तो हो नॅशनल हायवेचें काम चालू आसा आमकां कळटा. खंय तरी सायड्याक रस्त्याक घोणके पडटले, पोटोस पडटले आमकांय कळटा. पूण सर्वसाधारण सर्वीस रोड हो आमचे मेर्शीचे लोक जे भाव जे वयतात, कोण गोवा लोक जे वयतात आनी मेडिकलाक जे लोक वयतात, सर्वसाधारण हे रोडाकसून जर एक पेशंट जर येलो तो खूब सिरियस आसा आनी ताका जर स्पिडीन एक 5 मिनटान हांगा बांबोली पावपाकूच जाय. फाल्यां सकाळी तो पावना आनी फाल्यां सकाळी ऑन द वे रस्त्यार वयता आसतना ताका जर कितें जालें पूण घरा कडेन आतां सद्याक कोणाक जेवण ना, कोणाक कितें ना, हेजेर कोण उलयताले पळयात. हो टॉपीक एक्चुली वेगवेगळो आसा. पूण रस्त्याचेर हे बेगीतले बेगीन हेंच्यांनी करपाचें जाल्यार हांव PWD मिनिस्टराक आयज स्पश्टपणे सांगता आमी पणजे 8 दिसां भितर रस्तो जर सारको करिना सोमारा मंगळारा सोमारा नाल्यार मंगळारा येता त्या आमी रस्तो ब्लॉक करतलो.
म्हणून हांव PWD मिनिस्टर सांगता तेजे पयलीं बेगींतल्या बेगीन पावसान आमकां समजता रस्त्याची कामां जायना म्हणून पावस कमी जायना फुडें विदीन 2 days ते रस्त्याचे तूं बेगींतल्या बेगीन खंयसून ना खंयसून तरी आयज तूं कॉन्क्रीट नाल्यार हॉट मिक्स घालपाचें. अस्नोडे पार वाठारांतल्या रस्त्यार व्हडले फोंड पडल्यात. ह्या फोंडकुलांनी उदकाचें उदक सांठवून रावलें काय मुखार फोंडकूल आसा काय ना तें कळपाक मार्गच उरना. जो हो पूल जो आसा हेचेर निर्णय करून करपाक जाय. काम करता परफेक्ट करूंक जाय. अशें गेल्या वर्सा अशी बायल पडलेली आनी ती तकली सुद्दां फुटलेली पेपरार येयल्ले ते हेजें सारकें हे करूंक जाय काम. हो पूल कित्याक कनेक्ट करता? खंयसर कनेक्ट जाता हो पूल? समज हो पडलो जाल्यार कितें जातलो प्रॉब्लेम तुमकां? हो प्रॉब्लेम खूब जाण अशें हांगा रातचे येता उदक भरता. अडबलपाल धनगर वाड्यावेली रस्त्याची सामकी अवतिकाय जाल्या. वाड्यावयल्या लोकांक सारको रस्तो ना. मातयेच्या रस्त्यावयल्यानच लोकांक यो वच करचें पडटा. पळयात थळावे लोक हे विशीं कितें म्हणटात ते. खूप झाली म्हणजे वर्सां जाली थोडी वर्सां तरी पूण आतां रस्त्याचे कोण कांय करिना. कितली घरां हांगा घरां कमीची मोशी धंगराचो वाडो एक आहा आनी आमची एक वास्त घरां आहा. आतां कोण कितें जालें जाल्यार आमी आतां थंय कितें करपाचें वयरसून वचोंक सुद्दां मेळ मुश्कील जाता आमकां. पावस येयलो जाल्यार खंय वचपाचें आहा. 8 दीस आमी अशेंच उरता आमी हावडे कांय सुद्दां खंय वचपाक. गाडये मागीर चाडीसून रस्तो आहा नानवरसून पूण तितके चाडीन उदीक जाता. बारीक उदीक पावस येयलो लोकांना चाडीन पाणी उदीक उदकाचें हें जाता. चान्स मेळाक जायना. तसो हेवडेन आतां आपण थंय आतां भांडण आसा तशीच 8 दीस आतां 2-3 दीस जाले थंय येवंक मेळना. आतां गाडये थंय दवरून चाडीन हे करचें पडटा. हेवडेन भुरगे बी आहा दुयेंस बी आहा मनीस आहा कितें करतलो. मारना शिवोलच्या रस्त्याची फोंडकुलां पडून वाट लागल्या. हे विशीं आमदाराक विचारल्यार तो सांगता ऑक्टोबर म्हयन्यांत ह्या रस्त्याचें हॉट मिक्सिंग जातलें खंय. त्या ऑक्टोबरान हॉट मिक्स जातलें. ऑक्टोबर हॉट मिक्स आतां सद्या पावस पडटा आनी हालींच ते पॉटहोल्स पडलेले ते तेंच्यांनी काडलेले आसा. परत इन केस पॉटहोल्स पडले जाल्यार कॉन्ट्रॅक्टर ते काडटलो आनी ऑक्टोबरान तो हॉट मिक्स जातलो. गोवा 365 खातीर दिवचल अस्नोडेच्यान महेश गोवेकार आनी मारना शिवोलच्यान संदीप कामुलकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. सत्तेत आयले जाल्यार 300 युनिट मुफत वीज दितले. आम आदमी पक्षाचो मुखेली आनी दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालान बुधवारा परत एक फावट आश्वासन दिलें. आदल्या बिलाची वीज माफी दितले. 24/7 वरां वीज आसतली आनी त्याच बरोबर शेतकारांक शेता खातीर मुफत वीज मेळटली हाची हमी तांणी दिली. वादाचे फाटभुंयेर आपाचो फुडारी आनी दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गोंयांत आयलो आनी भर पावसांत आश्वासनांचो शिवोर घालून गेलो. शेतकारांक मुफ्त वीज ही ताची व्हडली घोशणा. गोंयांक कितें जाय तें दिवपाचो यत्न करतले. फुडले खेपे परत आश्वासनां सयत येवपाचें ताणें उतरूय दिलें. आपाचे फुडारी काल सावन गोंयांत आसात. तांणी आपल्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची भेट घेतली. तशेंच कांय लोकांक पक्षांत आस्पावन घेतले. गोवा के लोग भी देख रहे हैं कि दिल्ली के लोगों ने किस तरह इन दोनों पार्टियों को लात मार के एक क्लीन पॉलिटिक्स को, नई किस्म की पॉलिटिक्स को दिल्ली के अंदर जन्म दिया. तो गोवा के लोग पूछ रहे हैं कि अगर दिल्ली में बिजली फ्री मिल सकती है तो गोवा में क्यों नहीं मिल सकती? अगर दिल्ली में बिजली 24 घंटे मिल सकती है तो गोवा में पावर कट क्यों लगते हैं? पिछले 1 साल से लोगों के बीच में घूम घूम के पता चला कि लोग बिजली की वजह से बहुत परेशान हैं. बिजली के खूब पावर कट लग रहे हैं. कल शाम को मैं कुछ लोगों के साथ डिनर पे बैठा था, वही बता रहे थे, बोले इतने पावर कट लगने लगे हैं दैट वी आर रियली फेड अप. और उन्होंने बताया दैट गोवा इज अ पावर सरप्लस स्टेट. गोवा के पास पावर की कमी नहीं है. पावर है फिर भी बिजली नहीं आती. क्यों नहीं आती बिजली? लोगों के बीच में गए लोगों ने बताया बिजली बहुत महंगी है. बड़े बड़े बिल आते हैं लोगों के, लोग पे नहीं कर पा रहे. और स्पेशली कोरोना के टाइम में तो लोगों की नौकरियां चली गई, रोजगार चले गए, दुकानें बंद हो गई. तो अब अपने बिजली के बिल कैसे देंगे? वो लोग अपने बिजली के बिलों से परेशान हैं.
लोगों ने हमें बताया कि किस तरह से पुराने गलत सलत बिल आए हुए हैं, उसको ठीक कराने के लिए जाते हैं, कोई ठीक नहीं करता, ठीक करने के पैसे मांगते हैं। उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए और गोवा के लोगों की डिमांड पे आज बिजली के क्षेत्र में मैं अपनी पहली गारंटी देने आया हूं। मेरी गारंटी का मतलब है कि आम आदमी पार्टी इसको करेगी। हमारा ये चुनावी वादा नहीं है जिसको चुनाव के बाद दूसरी पार्टी वाले कहते हैं अरे ये तो हमारा चुनावी जुमला था। हमारा चुनावी जुमला नहीं है। केजरीवाल जो कहता है वो करता है, हम जो कहते हैं वो करते हैं। तो ये मेरी गारंटी है। तो बिजली के क्षेत्र में मैं आज 4 गारंटी देके जा रहा हूं। सबसे पहली गारंटी, हर परिवार को हर महीने 300 यूनिट बिजली तक मुफ्त दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद एमएलए आपका बिल नहीं भरेगा, आपके घर में बिल आएगा, उसके ऊपर लिखा होगा अमाउंट टू बी पेड 0। दिल्ली में हो रहा है। एंड आफ्टर टुडेज अनाउंसमेंट, वंस आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड, वंस दिस अनाउंसमेंट इज इंप्लीमेंटेड, 87% ऑफ गोवा विल स्टार्ट गेटिंग 0 इलेक्ट्रिसिटी बिल। बिजली के बिल पुराने इतने गलत आए हुए हैं, किसी का कुछ इतने हजार का भेज दिया, किसी का इतने हजार का भेज दिया, फिर वो जाते हैं ठीक कराने के लिए, वो कहते हैं 10,000 रुपए दे दो तब ठीक करेंगे। अब वो ठीक कराने में बेचारे कंज्यूमर की, आम आदमी की नाक में दम हो जाता है। तो पुराने सारे बिल माफ किए जाएंगे। तीसरी चीज, तीसरी बात की गारंटी, 24 घंटे बिजली देंगे, नो पावर कट। और चौथी चीज, चौथी बात, किसानों को बताते हैं यहां पे बिजली देनी पड़ती है, बिजली के पैसे दे। किसान एक बेचारा सबसे गरीब आदमी है, उसको फ्री बिजली दी जाएगी। खेती के लिए किसानों को फ्री बिजली दी जाएगी। तो ये 4 बातों की गारंटी, मेरी पहली गारंटी बिजली के क्षेत्र में। अगले महीने फिर आऊंगा आपके बीच में, तब तक हम घूम घूम के गोवा के लोगों के बीच से कलेक्ट करेंगे कि गोवा के लोगों को क्या चाहिए। फाटल्या 24 वरांत भारतात 38,792 नवे कोविड केसी जाल्यार 624 पेशंट मेल्ल्याची नोंद जाल्या। हो आंकडो धरून भारतांतल्या कोविड केसी 3,09,00,000 लाखांचेर पावल्यात, जाल्यार निमणो श्वास घेवपाचो आंकडो 4,11,408 पावला। संवसारान कोविड-19चे तिसरे ल्हार पळयला। नीती आयोगाचो VK पॉल सांगता, भारतात मात हें तिसरें ल्हार येवपाक दिवचे नात असो भारतीयांनी निश्चय केला अशें ताचें म्हणणें। युरो लीग मजगती लंडनाच्या विम्बली स्टेडियमाचेर व्हडली गर्दी दिसले उपरांत UKंत कोविडान पुनरुत्थन जाल्ल्याचो अणभव आसा। भारतांतल्यो एक्टीव केसी 4,29,946 जाल्यात। भारतांतले एकूण पॉझिटिव्ह केसींच्या मानान फकत 1.39% एक्टीव केसी उरल्यात। सप्तकी पॉझिटिव्हिटीचो दर सद्याक 2.25% जाल्यार दिसपट्ट्या पॉझिटिव्ह केसींचो दर 2.10% जाला। फाटले 23 दिसांत दिसपट्ट्यो पॉझिटिव्ह केसी 3% परस उण्यो जाल्ल्याचें दिसून आयलां, जाल्यार सेगीत 37 दिसांत ही आंकडेवारी 5% परस उणी जाल्या। ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365। धर्मापूर शिल्ली पंचायतीच्या बोंडरी वाठारात स्क्रॅप यार्ड उबें रावलां। पंचायतीची परवानगी घेतल्या बगर तें उबारिल्ल्यान बेकायदेशीर थारायत धर्मापूर शिल्ली पंचायतीन स्क्रॅप यार्डाच्या धनयाक ते थंयच्यान काडपाक 2 म्हयन्याची मुजत दिल्या। भौशीक येरादारेक आडखळ जाता अश्यो कागाळी आयल्या उपरांत ड्रामापूर शिर्ली पंचायतीन कागाळींची दखल घेत बोंडोरी वचून थंयच्या स्क्रॅप यार्डाचें इन्स्पेक्शन केलें। थंय तांकां कांय गाडयो दवरिल्ल्यो दिश्टी पडल्यो। पंचायतीन तशेंच थळाव्यांनी ह्या स्क्रॅप यार्डाच्या धनयाक हें स्क्रॅप यार्ड थंयच्यान काडपा खातीर 2 म्हयन्यांचो वेळ दिला। आयकात पंचायतीचे सरपंच संजना च्यारी आनी कागाळ करपी ऑल्विन आल्फान्सोचें म्हणणें। गांवांत थिंगा एक स्क्रॅप यार्ड येतालें, सो त्या स्क्रॅप यार्ड काडपाक आमी सगळे गांवकारांक एक लेटर दिल्ली, saying to remove this scrap yard because there are scrap vehicles kept here.
So the inspection was kept earlier, which Panchayat had not issued notice to the owner of the scripted. So it was postponed. It is being held today. So today we had the inspection, and the concerned party has come. The villagers also have come, and they have agreed to the scrap owner has agreed to remove the vehicles. He has asked for 2 months' time. That is up to 14 September. Before that, he'll be removing all the vehicles from there and be clearing it. हेचे किती त्रास जाताले तुमकां? This is the beginning of the scrap. Later on, as the scrap this process progresses, then there will be air pollution, there will be water pollution, and it's going to be a total hindrance and obstruction to the villages. Because even the vehicles that come, they park in front of the bus stop and the main highway, with obstructions while going on the main road. आमकां कंप्लेन येयली की बोर्डरी बस स्टॉपा सायडीन स्क्रॅप यार्ड येता आनी ते आमी इन्स्पेक्शन दवरलें इन्स्पेक्शन कंप्लीट जालें आमी स्क्रॅप यार्ड हाडून एक 2 वीक टायमींग दिला 40 सप्टेंबर म्हटल्यार ताणें टायम दवरला. जाल्यार ह्या स्क्रॅप यार्डाचो धनी सय्यद कासिमान ते खातीर 2 म्हयने मागून घेतल्यात. लोकांक त्रास जाता आसत जाल्यार स्क्रॅप यार्डांतल्यो गाडयो थंयच्यान काडपाचें ताणें मान्य केलां. आयकात ताची बाजू. सगळे गांवचे लोक येयले ते म्हणपाक लागले म्हाका हांगासून गाडी धरल्यार काडपा पडटलें कित्याक स्क्रॅप करता काय म्हणून मागीर नुस्तें गाडी हाडून धरल्या हांव स्क्रॅप कांय करना तुमी 2 म्हयने म्हाका टायम दी जाल्यार काडटा गाडी. म्हाका कितें सगळे गांवचे लागून बरें आसता म्हाका कोणाचें हें नाका कोणाचें ऑप्शन ना कांय नासतना बरे भशेन हांव काडटा. ओके कितले दिसा टायम सांगलो तुवें? 1-2 म्हयने म्हाका टायम दी कित्याक पावस बी पडटा न्हू 2 म्हयने म्हाका काडटा. गोवा 365 खातीर धर्मापूरच्यान रमेश नायक रावत. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. गोंयांत 14 ते 16 जुलय मेरेन घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा. हवामान खात्यान अदमास उक्तायला. फाटल्या 24 वरांत राज्याक पावसान झोडून काडला. आनी गोवा 365च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळात घेवया जतनाय, दवरया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांची. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.